नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। NEP धोरणा प्रमाण निमणे नवीन शिक्षणीक वर्स सोमारच्यान जाले सुरू। पयल्या दिसा राज्यांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो गजबज आयलो दिसून। भोमा ते ओल्ड गोवा ह्या 4 पदरी रस्त्या खातीर 1060 कोटी रुपया मंजूर। केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीची माहिती। तेरेखोल न्हंयदेगेर बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर दर्यादेग पुलिशेची कारवाय। 5 घन मीटर रेंव आनी सामान केलें जप्त। पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात पक्ष स्थापनेची कार्यावळीक मंत्री बाबुशाची अनुपस्थिती। दामू म्हणटा बाबूश गोंया भायर, मात मिरामार ऑफिसा भायर स्थापना दिसाचे कार्यावळीत बाबूश वांटेकार। पेडणे भाजप मंडळ आनी बाबू आजगांवकारां मदीं ना व्हडलेशें मतभेद। 2027 मेरेन खुबश्यो गजाली जातल्यो निवळ, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। आनी लयराई देवीच्या जात्रेक राज्य उत्सवाचो दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक देवस्थानच्या महाजनांचो विरोध। निर्णयाक घेवच्या पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक घेवना विस्वासात। आता खबरो विस्तारात। NEP धोरणा प्रमाण निमणे नवीन शिक्षणीक वर्स सुरू जावन सोमारच्यान एकदाची शाळा घंटा वाजली। पयल्या दिसा राज्यांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो गजबज दिसून आयलो, मात एप्रिल म्हयन्यांत शाळा सुरू जाल्ल्यान कांय पालक नाराज आसात। फाटल्या कांय दिसांच्या नवीन शिक्षणीक वर्साचो मुद्दो चर्चेचो विशय थारिल्लो। हो विशय न्यायालयांत लेगीत पाविल्लो, मात निमणे शिक्षण खात्यान जाहीर केल्ले प्रमाण सोमारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी पयल्याच दिसा विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। गव्हर्मेंटान सांगल्या प्रमाणे आज 7 तारखेच्यासून सुरू जाल्लेले आहा। पॅरेंट्सांक एक प्रश्न पडलेलो, स्कूल सुरू जाता का ना ते एकाडेमीक इयर म्हणून आज काही पॅरेंट्सांनी पिटिशनूय फायल केल्लें। पिटिशन भायर पडल्या कारणान गव्हर्मेंटाचें ठाम डिसिजन आसा की 1 तारखेच्यान स्कूल 7 तारखेच्यान स्कूल सुरू जावचें। ते स्कूल सुरू जाल्लेलें आसा। बरें दिसता। आमकां एप्रिलाक सुटी आसली, गव्हर्मेंटान स्कूल दवरला, तर स्कूल दवरला तें बरें जालें। आमचे 50% उरताले न्ही, तेका बेगीन पिकअप करपाक मेळटलें। This is Father Robert from Valkoi, Our Lady of Lourdes High School. We, the teachers and the students and parents, wholeheartedly welcome the new students for the new academic year. This new academic year is going to be given an opportunity for the students, at the same time relaxing, at the same time learning something new, concept, new ideas as we begin the new academic year. This is, although is something the special one for the students, new as we begin in the month of April, the new academic year. But it's an opportunity and a challenge for us to face the new academic pattern that we have. We are open with the spirit of change that we have, and the change is needed for all of us to become better. Only thing, we also expect some relaxation with regards to the weather and also comfort with regards to the heat is concerned. We're wishing all the students and the parents best of luck. God bless you.
आयज आमच्या शाळेचो पयलो दीस म्हाका खूब खोशी जाता कित्याक आयज म्हाका म्हाज्यो सगल्यो मैत्रिणी मेळटल्यो आनी जी टिचरी आमकां शिकयता ते आमी मन लावन शिकतली. नाव कितें तुजें? मानसी निवृत्ती शिरोडकर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भोमा ते ओल्ड गोवा ह्या 7 किलोमिटराच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्या. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन हे विशीं म्हायती दिली. ह्या प्रकल्पाक लागून खांडेपार ते पणजी महामार्ग चौपदरी जातलो. तशेंच दोनूय वाटेन 7 मिटरांचे सर्व्हिस रस्तोय आसतलो. ह्या प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्राचे उपकार आटयल्यात. भोमा ते ओल्ड गोवा ह्या 7 किलोमिटराच्या अंतराचेर जावपी 4 लेन नॅशनल हायवे खातीर सेंट्रलाच्यान 1060 कोटीची मंजुरी सेंट्रल म्हणजे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी जाहीर केलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे ह्या प्रकल्पा खातीर खांडेपार ते पणजी महामार्गाचेर 4 लेन जातली जाल्यार ह्या दोनूय सायडीन 7 किलोमिटराच्या रस्त्याचेर दोनूय सायडीन सर्व्हिस रोडूय आसतलो अशी सुद्धा माहिती म्हणजे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी दिलेली आसा. आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांचे आभारय मानलेल्याचे आमकां पळोवपाक मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वीकर. तेरेखोल न्हंयदेगेर बेकायदेशीरपणान रेंव उसपुवपी लोकांचेर कारवाय करीत दर्यादेग पुलिशेन एक होडे जप्त केला. बोटींतली 5 घनमीटर रेंव तशेंच काडपा खातीर बोटी आशिल्ली उपकरणां धरून 2.5 लाखांचें सामान दर्यादेग पुलिशेन जप्त केला. देशभर आणि गोंयांतूय भाजपाच्या 46व्या स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी. पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, ज्येष्ठ फुडारी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आनी तिसवाडीतले सगळे आमदार हजर आशिल्ले. मात पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची अनुपस्थिती. दामू म्हणटा बाबूश पणजेत मात ना. बाबूशाची मिरामार आपल्या ऑफिसात वेगळी कार्यावळ. बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा म्हूण परतून चर्चांक नेट. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. वंदे मातरम, भारत माता की जय. पणजे भाजपाचे मुखेल कार्यालयातले हे चित्र. 46व्या स्थापना दिसाच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, तिसवाडी मालातले सगळे भाजपाचे आमदार, रुडॉल्फ, जेनिफर, राजेश फळदेसाय हे सगळ्यांची उपस्थिती. मात पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश गैरहजर. हाजेर प्रदेशाध्यक्ष दामूक विचारल्यार ताची ही जाप. सो शिस्ती कडेन कोणूच कॉम्प्रोमायज करना. इवन मुख्यमंत्र्या पासून सगळो सामान्य कार्यकर्तो पासून सुद्धा टायमार डॉट हजर आसता. हाजी उदाहरणां ही फाटले सगळे मेळावे काडून पळया. फक्त पणजेचे आमदार ना दिसता आउट ऑफ हें आसा. सांगलें तुका आउट ऑफ गोवा आसा ऑर इंडिया आसा. म्हाका आउट ऑफ हें आसा. बाकीचे आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात आशिल्ली, राजेश फळदेसाय आशिल्लो, रुडॉल्फ आशिल्लो. तुमी पळयला न्ही सगळें. ही शिस्त जाल्या पार्ट एका लायनीन सगळे आयिल्ले आसा आनी ताचें आमी स्वागतूय करतात. दामू म्हणटा बाबूश खंय गोंया भायर. मात हें पळयात. मिरामार आपल्या ऑफिसा कडेन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मंडळ अध्यक्ष आनी हेरां सयत स्थापना दिसाची केल्ली कार्यावळ. बाबूशान घोशणाय दिल्यो, फोटे आनी सेल्फी मारल्यो. कांय दिसा पयलीं पणजे जावपी होळयेच्या सेलिब्रेशनातूय बाबूश गैरहजर आशिल्लो. थंय प्रदेशाध्यक्ष दामून उत्पल पर्रीकाराक रंग लावन गळ्यांत गळे घालून फोटे मारिल्ले. आता बाबूशाची पणजेचे भाजपा मुख्यालयात म्हत्वाचे दिसा गैरहजेरी. दामू मिडियाक सांगता बाबूश गोंयांत ना. दुसरे वटेन बाबूश पणजे भाजपा कार्यालयात गैरहाजीर रावन मिरामार आपल्या खाजगी ऑफिसा भायर भाजपा स्थापना दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार. हातूंतल्यान अर्थ घेवपाचो कितें? दामू मिडिया कडेन पक्ष शिस्तीच्यो गजाली सांगता थंय आसा. दुसरे वटेन ही घडणूक
एके वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदलांत बाबुशाचो पत्तो कट जातलो अश्योय वावड्यो उठत आसात. मात बाबुश धूर्त राजकारणी. आता बाबुशा आड भाजपाचे अंतर्गत राजकारण चल्लां काय भाजपाच्या राजकारणा आड एक पावल फुडें मारून बाबुशान आपल्यो राजकी खेळी सुरू केल्यात हो येणारो काळूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणे भाजप मंडळ आणि आदलो आमदार बाबू आजगावकार हांचे मदीं मतभेद ना. आता आपणे काम केल्यात ताणें करूं ना हे उमेदवार म्हूण कोणेय उलोवं येता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो आनी खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हूण दामू सांगता. पेडणे भाजप मंडळ आनी बाबू आजगावकार हांच्या मदल्या कफुसावाचेर फाटभुंयेर दामू उलयतालो. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार कितेंच काम करिना असो आरोप आदलो आमदार बाबू आजगावकारान केल्लो. त्या आरोपाक जाप दितना पेडणे भाजप मंडळान बाबूचेर बरोच फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता, पेडणे भाजप मंडळ आनी आदलो आमदार बाबू आजगावकार हांच्या मदीं तशे व्हडलेशे मतभेद ना खंय. आता प्रत्येकाक भाजपाचे तिकेटीचेर वेचून येवपाक जाय. ताका लागूनय कांय जाण एकमेकांचेर आरोप करीत सुटल्यात. पूण ह्यो गजाली तांणी टाळपाक जाय अशें दामू सांगता. तशेंच आदलो आमदार बाबू आजगावकाराक परती तिकेट बीन कांय मेळची ना अशे तरेचो कसलोच थाराव पेडणे भाजप मंडळान घेवंक नाशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो तशेंच खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हणूनय दामू उलयलो. आता कितें निवळ जातलें आनी कितें मार्गाक लागतलें तें दामूकच खबर. काही तरी चुकीचो गैरसमजान ते मतभेदाचें नांव पसरल्लें आसा. तशें एकमेकाच्या संदर्भान तेंचे उलोवपाचे पयलीं तशें उलयताले. पण आतां पार्टींतले ज्या वेळाचेर काल म्हाका खूब जाणांनी विचारलें तशें ते मंडळान बी कसलो ठराव बी कांय घेवना आनी तशें कांयच तशें घडलेलें ना. हें जाणें पळय दिला पळय न्ही ताका विचारा तुजे कडेन कितें एविडन्स आनी कितें आसा तें विचार. कारण तशें कांयच घडूं ना. पार्टीन एक बरी शिस्त आयिल्ली आसा. पार्टींतलो प्रत्येक जाण कोण आतां कॅन्डिडेट कोण तरी आपापल्या हातून भितर आसा ते कोण तरी आपापल्या हातून उलयतलो आपूण बरो आनी तो बरो हें उलयतलो कारण तो राजकीय आसा. पण एक शिस्तीत अनुसरून येणाऱ्या दिवसान तांचेर योग्य ते कितें आसा ते आमी हें केन्ना केन्ना काही वेळावेचे स्लीप अप किंवा काही अचानक उलोवन सुट्टा किंवा राजकीय आपल्या हातूंत लागून एक विधानां करत आसतना मेळ्ळी लागून. पण ती विधानां तांच्यांनी हळूहळू करची न्ही म्हणून तसो त्रास आसा. येणाऱ्या हातून ह्या 2027 पर्यंत अनेक गोश्टी मार्गाक लागतले. खुबशे गजाली निवळ जातल्यो. पार्टी ते वेवस्थीतपणे ह्या हातूंतल्यान भितर आसा ती एक बऱ्या हातूंतल्यान भितर वता. तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा. उमेदवार कोण दावो करचो न्ही म्हणटा तुमी. कांय भितर आपूण रावतलो हें इच्छा आसता पळय ती सगळ्यांकूच आसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवचे लयराई देवीच्या जात्रेक राज्योत्सव दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक देवस्थानच्या महाजनांनी विरोध केला. राज्योत्सवाची घोषणा करचे पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक विस्वासात घेवंक नात असो महाजनांनी दावो केला. फुडल्या म्हयन्यात जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर अध्यक्ष दिनानाथ गांवकारांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा देवस्थानची आमसभा जाली. हे आमसभेक देवस्थान समिती सयत 100 परस चड महाजन हजर आशिल्ले. लयराई देवीचे जात्रेक राज्योत्सव म्हणून सरकारान मान्यताय दिल्या. हालींच सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तशी घोषणा लेगीत केल्या. आयतारा जाल्ले आमसभेत खासा करून राज्योत्सव मुद्द्याचेर गरमागरम चर्चा जाली. महाजनांक विश्वासात घेवचे पयलीं सरकारान हस्तक्षेप करचो न्हय अशेंय महाजनांनी म्हणलां. आजची मिटींग म्हत्वाचो विशय आसलो की गोवा गव्हर्मेंटान लयराईची जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केलो. एक्चुअली आमकां हेतून कांयच खबर नासलें. आमी माझे कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुमी प्रपोजल दिला त्या गव्हर्मेंटाचो ना म्हणटा. मागीर आमी गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेजे डायरेक्टर म्हणलें ते मला आमकां तशें कांय प्रपोजल येवंक ना आजून ते प्रोसिजर परमेट सांगून. तर आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता तेन्ना आमकां हे आमचें म्हाजनें देवस्थान आमच्या म्हाजनाक विचारल्यार आमी कांय करिना आनी गव्हर्मेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना. जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी ते आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता. पूण त्या संदर्भान आमकां विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आमकां तेन्ना एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना म्हणून आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली. आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो की
हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला तेजेर तुमचें मत कितें तें स्वतंत्रपणे प्रत्येकान सांगचें आनी तुमचें कितें मत आसा एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें म्हणजे ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जाता डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेच्या गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनान आमकां पसंद ना. महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमचा विरोध केलेलो आसा. महाजनांक ते स्टेट फेस्टिवल म्हणजे गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानान अशें तांकां ते आवडूंक ना. तांकां पयलीं विचारूंक जाय आमकां म्हणटा तें आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा तुमी डायरेक्ट तेंच्यानी डिक्लेअर केलें सो तांकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यान. तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्यान पयलीं आमकां मदत करतालेच आमी ना म्हणिनात ताका आनी आनीकूय मदत करपाची पण ह्या महाजनांच्या आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचें तेंच्या मनान ना म्हणजे तांकां ते दिवपाचें ना तेंचें अशें चड इंटरफियर गव्हर्मेंटान केन्ना तांकां आवडूंक ना इतलें म्हाका तरी तेंच्या उलयतासून कळ्ळां. लोकांक महाजन आहा तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आसा आमचो महाजनांचो विरोध आहा. गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट करप ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अवेडे कोटंबी पंचायतीच्या मैदानाचेर फुटसल ग्राउंड जावचो ना हे विशीं आयताराच जाल्ले ग्रामसभेत थाराव पास जालो. फुडले ग्रामसभेत ह्या फुटसल ग्राउंडा खातीर दुसरी सुवात जाहीर करतले अशें अवेडे कोटंबी पंचायतीचो सरपंच भुपेंद्र देसाय हांणी सांगलें. खेळा मैदानाचेर फुटसल ग्राउंड नाका असो विरोध कांय दिसां पयलीं थळाव्यांनी केल्लो. खेळा मैदानाचेर हो फुटसल ग्राउंड उबारलो जाल्यार खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली अशें मत थळाव्यांनी उक्तायलें. हेच फाटभुंयेर आयतारा खासा ग्रामसभा जाली. सभेक ही फुटसाला लागून आवेडे पंचायतीन आपयला ताजेर लोकांचो चडांतो चड विरोध आशिल्लो आनी सरपंचान मानून घेतला की हो फुटसाल ग्राउंड हे सायटीचेर आमगेले प्रेझेंट प्ले ग्राउंड आसा ताजेर जायना आनी फाटी घेतला प्रपोजल. आतां दुसऱ्या लोकांक एक सजेशन आसा थंय जर बांदीत जाल्यार आमकां ताजेर ऑब्जेक्शन ना. जाल्यार आमकां सरपंचान सांगलां की प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदल्यार आमचेर ऑब्जेक्शन ना प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदल्यार पूण प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदीत जाल्यार पंचायतीमध्ये आनी प्रायवेट ओनरामध्ये एक एग्रीमेंट आसपाक जाय आनी सरपंचान सांगलें सगळी जातकीर परत आमी तें सांगलां तुमी ग्रामसभे मांडात आनी आमगेले तेजेर आमी सुद्दां कितें वचून सांगताले म्हणटा. आयज रेजोल्युशन घेतलें म्हणटे हे सायटीचेर ग्राउंड जावपाचो ना. आतां प्रेझेंट सायटीचेर प्रपोज केलें थिंगा हो फुटसाल जावपाचो ना. आतां दुसरे कडेन आमी मान्य दिली तांकां तुमी दुसरे कडेन करीत जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. पूण प्रायवेट ओनरामध्ये तुम्ही प्रॉपर्टी जर करतात प्रायवेट ओनरामध्ये आणि पंचायतीमध्ये एग्रीमेंट म्हणजे करतात तो लोकांना दवरपाक जाय. गव्हर्मेंट आनी दुसरी प्रॉपर्टी ना गांवांक आमगेले गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा उमुलदाद आसा. उमुलदादीमध्ये जर जायत जाल्यार फालतूक जायत जाल्यार कितें तुमी एग्रीमेंट केला उमुलदादी कडेन तो आमकां कळपाक जाय. गांवच्या लोकांक फुटबॉल फुटसाल बांदलो म्हणून प्रॉब्लेम काय ना. गांवांत कितें सायट चेंज कर म्हणटाय आनी आमी सायट चेंज करपाक रेजोल्युशन केलां म्हणजे आमी त्या ग्राउंडार आतां बांदपा ना पूण फुटसाल दुसरे कडेन खंय शिफ्ट करतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन दुसरे म्हळ्यार आनी कोणाल्या ग्राउंडार कसलें कन्स्ट्रक्शन जावपाक गांवचो लोक म्हणटा आनी आमी म्हणटा की ग्राउंड बारीक आसतो बारीक जाता म्हणून म्हळ्यार तुमकां कसलें कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना न्ही कन्स्ट्रक्शन केलें ग्राउंड बारीक जाता. फुटसाला प्रपोज म्हणून आमकां कमलदार फुटसाल आसा न्ही आमी हांव तेज कडेन कॉन्फिडन्सान घेवन तेज कडेन मिटींग करून आमी उलयताले. आतां डिसिजन केन्ना जातलें फुडले ग्रामसभा पयलीं डिसिजन घेता आमी फुडलें फुटब्रीज आसा ताका आमी लेटर बिटर केली आसा ताका आमगेले PWD WRD रिवर नेवी सगळ्यांक केली आसा तांकां आमी आनी तेजी चेकिंग जालां 1-2 तास केलें तेणी पूण आपले स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिवन ते आमी पॅरलल ब्रीज बांदून केला मतलब ते दोनी ओनर एग्री आसा जाल्यार फुडें वयता तेजेर. गोंयांत भाजपाच्या वाटचालीत आदले फुडारी पदाधिकाऱ्यांचें व्हड योगदान आसा. तांचें काम आमी केन्नाच विसरपाक शकना अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर राजकारण म्हत्वाचें आसा अशें विधान श्यामा प्रसाद मुखर्जीन केल्लें. हें आमी केन्ना विसरूंक शकना. तशेंच भाजप फुडल्या 100 वर्सां उरतलो देखून कदंबा पठाराचेर नव्या भाजपाचें मुख्यालय उबारता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 46व्या भाजप स्थापना दिसा सांगलें. गोविंद पर्वतकर आसतले सुभाष साळकर आसतले दत्ता खोलकर आसतले खूब नांवां आसात आनी ही सगळीं नांवां हांव आतां तुमचे फुड्यान तुमी ह्या इतिहास जो आमी प्रदर्शनी केल्या त्या प्रदर्शनीच्या रुपांनी मागीर तुमी फुडें पळयतले अशी अपेक्षा आसा. आयच्या ह्या दिसा ह्या सगळ्यांक नमन करून ह्या सगळ्यांक याद केले शिवाय आमी फुडें वचूंकूच शकना. ह्या पक्षाचो ढोलारो जो आसा ह्या सगळ्यांच्या योगदानाचेर तांच्या कार्याचेर तांच्या त्यागाचेर आसा. ज्या वेळार ह्या पार्टीक कोणूच फुड्यान घेनाशिल्ले
त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी तांकां कन्विन्सिंग करून लोकां मदीं वचून हो पक्ष येदोव्हडलो वाडयल्लो आसा. आमी सामोरे वतात ती जर आमी योग्य पद्दतीन राजकारण तेणे केल्लें, राष्ट्राचें राजकारण केल्लें जाल्यार आज हे आमकां असले अडचणीक तोंड दिवची पडची नाशिल्लें. परंतु 60-65 वर्स सत्ता दवरून फक्त पार्टीचो विचार, परत परत सत्तेर येवपाचो विचार, हो तो विचार घेवन राजकारण जालें. काही तुष्टीकरणाचे कार्यक्रम फक्त वोट बँके लागून तुष्टीकरणाचे जाले आणि ह्याच कारणान आमी इतले फाटीं उरले आणि जो काही अडचणी आमच्या समोर आयल्यो ह्या तांच्या वागण्यामुळे आयल्यो. आणि म्हणून आज आमी पळयतात गेली 65 वर्सांची काँग्रेसची सत्ता आणि गेली 11 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो जर आमी विचार केलो तर देश कसो फुडें गेलो ताचो उल्लेख सिद्धार्थांनी आपल्या भाशणांत केल्लो आसा. अखंड भारत हे स्वप्न साकार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीची निर्मिती, जनसंघ जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा. आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट पार्टी जी आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता. आमचें राजकारण हे स्वता खातीर ना आणि त्याच खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रदेशात ही फुडली 100 वर्सां आसची. म्हणूनच तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यालय आमी आमच्या कदंबा पठाराचेर सुरू करता. एप्रिलाक गुजरातांतल्यान वलसाड पुलिसा कडल्यान कोलवाळ पुलिसांक धक्कोदिवपी म्हायती मेळ्ळी. राजस्थानांतलो प्रल्हाद सिंग हो आरोपी 17 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन चलयेचें अपहरण करून गोंयचे वाटेर आसा म्हूण कोलवाळ पुलिशेच्या कानार घातले. ताबडतोब कारवाय करीत कोलवाळ पुलिसांनी आरोपी आनी चलयेचो सोद घेवपाक सुरवात केली. मजगतीं कोलवाळ पुलिसांनी थिवी रेल्वे स्टेशना लागीं चलये सकट आरोप्याक अटक केली आनी फुडले चवकशी खातीर गुजरात पुलिसांच्या सुवाधीन केली. पणजी PCRान PI वलसाड पुलीस स्टेशन गुजरात हांगाच्यान एक इन्फॉर्मेशन आयिल्ली आनी ती गोंयच्या पुराय पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ली. ती म्हटल्यार एक 23 वर्साचो भुरगो रावपी राजस्थान हांगासरलो जाचें नांव आसा प्रल्हाद सिंग. ह्या भुरग्यान आपल्या वांगडा एक मायनर 17 वर्साच्या चेडवाक पोवन गोंयांत हाडलो आसा. ही खबर जेन्ना पुराय पुलीस स्टेशनाक कळ्ळी तेंच्यांनी जे गुजरात पुलीस आशिल्ले ते ह्या अक्युजाक ट्रेस करताले गोंयच्या पुलिसांच्या मदतीन. जेन्ना अशी एक लीड मेळ्ळी की हो जो भुरगो आसा की हो पणजे ते पर्वरी ह्या वाठारान गेली 2 दीस तो रावतालो तेन्ना गुजरातचे पुलीस गोंयांत आयले आनी पणजे हांगासर त्याची शोधाशोध करपाक लागली. अशें कळण्यात येता की हो जो प्रल्हाद अक्यूज आसा तो वारंवार आपलें जें लोकेशन आसा तो चेंज करतालो आनी पणजे पर्वरींतल्यान तो थिवी ह्या वाठारान कंटिन्यूस तो मूव करतालो. तेन्ना जेन्ना कोलवाळे पुलिसांक ही खंय तरी लीड मेळ्ळी आनी जेन्ना ताका ट्रेस केलो तेन्ना थिवीच्या रेल्वे स्टेशना लागसार प्रल्हाद सिंग हो जो अक्यूज आसा 23 वर्साचो त्याच्या बरोबर जे 17 वर्साचे मायनर चेडूं आसा ह्या दोगांयकां कोलवाळे पुलिसांनी ट्रेस करून आपल्या ताब्यांत घेतले. जेन्ना गुजरातचे पुलीस कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर आयले तेन्ना जे मायनर चेडूं आसा 17 वर्साचे ताका पुलिसांच्या स्वाधीन केल्ले आसा. जी बाकीची जी फॉर्मेलिटीज आसा ज्या अक्युजाची ती फॉर्मेलिटीज पुराय करून जो अक्यूज प्रल्हाद सिंग जो आसा हाका गुजरात पुलिसांच्या स्वाधीन केल्ले आसा. सध्या जे मायनर चेडूं आसा 17 वर्साचे ह्याचे रेस्क्यू कोलवाळे पुलिसांनी करून सध्या गुजरात पुलिसांच्या स्वाधीन केल्ले आसा. दोगांय जे आसा ते सध्या गुजरात पुलिसांच्या स्वाधीन आसात आनी फुडलो जो तपास आसा ते गुजरात पुलीस करतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. नव्या मांडवी पुलावेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा. बेगीनच हे काम पुराय जातले आनी हो पूल येरादारी खातीर उक्तो जातलो. रस्त्याच्या दुरुस्तेक लागून 27 तारखेक हो पूल सगळे तरेच्या वाहतुकी खातीर बंद केल्लो. तर हांव आसा त्या मांडवी न्यू ब्रिजार आनी मांडवी न्यू ब्रिज जो आसा तो 27 मार्चाक हो बंद केल्लो आनी 5 एप्रिलाक खंय तरी हो ब्रिज ओपन जातलो अशी ट्रॅफिक एडवायजरी येयल्ली. पूण आयज जाली 6 एप्रील जाल्यार हो जो ब्रिज आसा तो आजून ओपन जावना आनी हांगासर समज काम कितें जालां तें पळोवपाक समज हांगा येयले जाल्यार तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा सद्याक डांबरीकरण जावपाचें उरलां आनी सद्याक जें काम चलता तें हांगा वॉटरप्रुफिंगाचें काम चलता. पूण जेन्ना वॉटरप्रुफिंगाचें जेन्ना काम चलता जाल्यार हो जो बॉयल केल्लो म्हणटा तसो हो जो PCC आसता तो कसो हाडून हांगा वतयतात आनी कशें हांगा हातीन काम करतात तेवूय आमी पळयल्लें आसा. हे मॅन्युअली करता आनी ते कामगारांक सुद्दां कितलें डेंजर आसूं शकता आनी तेका लागून काम सुद्दां कितलें स्लो जाता आसतलें हें तेजेर कळटा. पूण आतां प्रश्न येता की हो ब्रिज केन्ना ओपन जातलो कित्याक हेजे फाटल्यान हांगा
डांबरीकरणाचें काम सुरू जावपाचें आसा आनी तुमी जाणा आसतले जशें सरकारान सांगलां की फाल्यांच्यान शाळा सुरू जातल्यो, फाल्यांच्यान भुरग्यांची स्कूल ओपन जातली तेन्ना हो जो ट्रॅफिक आसा पणजे सायड म्हणात पर्वरी सायड म्हणात, हो जो ट्रॅफिक आसा तो कसो सकाळी फुडें जो आनी सांजचो लोकांक त्रास करता ते तुमी जाणात आसतले. कामाक येवपी वचपी लोकांक त्रास जातात पूण फाल्यांच्यान स्कूल्स ओपन जातात सो फाल्यां ही कसो हांगा त्रास जावपाची शक्यता आसा. हो जो पूल आसा जो जितले बेगीन ओपन जाता तितले बेगीन ओपन जाल्लो सगळे लोकांक जायो कित्याक ह्या पुलाचेर येवपी जे ट्रॅफिक आसा ते खूब अशें ट्रॅफिकाक लागून ट्रॅफिक जॅम जाता ते आमी पळयतात BISनी डेली पळयतात. सो आशा करता की हो पूल बेगीन ओपन जातलो आनी हांगासरलें ट्रॅफिक जे आसा ते सुरळीत जातलें. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मांद्रे मतदारसंघ हो भाजपचो आसा. भाजपान खूब कामां केल्यात पण फाटलो कांय तेंप जाली कामां रखडल्यात. थळाव्या आमदारान तातूंत लक्ष घालपाक जाय. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक आपूण रावतलो काय ना हे वेळ थारायतली. सध्या आपूण कांय सांगपाक शकना अशें आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलें. मांद्रे मतदारसंघ भाजपचोच उमेदवार दवरतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ली. ह्याच फाटभुंयेर पत्रकारांनी विधानसभा वेंचणुके विशीं पार्सेकर हांकां प्रस्न विचारिल्लो. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली ही बरी आसा आणि आनंदाची आसा. मांद्रे मतदारसंघ हो भाजपचो हो 2002 पासून तेचेर शिक्कामोर्तब जालो. भाजपान हांगा खूब काम केल्लें आसा. बरे बरे प्रोजेक्ट आसात ह्या तालुक्यांत आनी मतदारसंघा खातीर. मातशी फाटल्या काही काळात त्या प्रोजेक्टाची गती थांबल्या किंवा पूर्ण गतीन चलता. ते स्थानीक आमदारान ताका गती दिवंक जाय. सरकार जबाबदार आसताच पूण सरकारा तिचो लोकप्रतिनिधी जो आसता तो जास्त जबाबदार आसता. ताणें ते सरकारा कडेन व्हरून पाठपुरावो करून घेवप आसता. जेन्ना म्हाका जनतेन रजा दिली ताच्या नंतर हांवें ओके जेका निवडला ताची आतां जबाबदारी वाय आय शूड कूक माय नोज म्हणून हांवें म्हाजी शैक्षणीक संस्था आसा तातूंत हांवें लक्ष घातलें. त्यामुळे लोकांची हें आसा न्ही आत्मीयता आसा. लोकांक दिसता हो येवचो आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट्स हालीं वाडपाक लागले. आपयतात थंय वता हांव. आज हांव खंयच्याच पक्षान ना न्ही. हांव भाजपचो जरी आसलो आनी भाजप जरी ल्हाना पासून म्हणजे शुन्यासून वयर भरणाऱ्यांतलो मोजकी 2-3 नांवां काडली जाल्यार हांव आसतलो. त्या पक्षांतसून हांव 2 पावलां पयस आसा न्ही. त्या पक्षा बद्दल हांव केन्ना वायट चिंतूं शकना. पक्षा बद्दल तरी निश्चित ना. एखाद्या व्यक्ती कडल्यान कितें जालें आसा जाल्यार ओके येता त्या निवडणुकीक तुमी उबे रावतात. काळ ठरयतलो. आज काय हांव सांगूंक शकना. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.